सगळ्यांक आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार नमो दामोदरा म्हणटा तो आमचो मडगांवचो नामनेचो घुमटांकी मंडळ आसा. सगळे मडगांवचे आमच्या भुरग्यांनी येवन हें स्टार्ट केल्लें आनी ते खुबशे घुमटांकी कॉम्पिटिशनां बी जिखल्यात. तांणी हे गोवा स्वराधीश 2025 2026 हे कॉम्पिटिशन वॉयस बियॉन्ड द मेलोडी हे आज मडगांव ते घेतले. ताजे डिटेल्स तुमकां आज दितले सगळे. ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी तांणी खुबश्यो कॅटेगरीज केल्या. तातूंत भितर ज्युनियरी दवरल्या, ज्युनियर भुरग्यां खातीर दवरला, ल्हान भुरग्यां खातीर, आनी सिनियरा खातीर मेल आनी फिमेल सेपरेट आसा. सगळ्यांक प्रायजां आसात आनी ताजे ऑडिशनाचे बी डिटेल्स तुमकां दितले. केन्ना केन्ना पयलीं ऑडिशन्स आसतले आनी मागीर 17 डिसेंबराक 17 जानेवारीक फायनल आसतली, मेन फायनल्स. ताजे पयलीं ऑडिशन जाता 21 डिसेंबराच्यान ऑडिशन्स चालू जातले. तुमकां आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर सगळे डिटेल्स दितलो. कॉम्पिटिशन गोंय राज्यात म्हणजे गोंय राज्याच्या वतीन स्टेट लेवलाचो प्रोग्राम आयोजीत केल्ले गेले आनी सगळे भुरगे इंजिनियरिंगाचे भुरगे आनी तातूंतल्यानच तांणी एक संगीताचो म्हणजे एक सिंगींग कॉम्पिटिशन. नॉर्मली सिंगींग कॉम्पिटिशन जातात ती सगळी कारोकी सिंगींग म्हणटात. दीस इज लायव्ह सिंगींग कॉम्पिटिशन. हे ताजी आज आमी आयच्यान प्रमाण करतात. सकाळी मडगांवचे ग्रामदेव दामबाबाचे नांव सगळ्या भुरग्यांनी दवरून सांगणी करून नमो दामोदर सांगणी करून ते हांगा प्रेस कॉन्फरन्स हाजे कडेन आसात. हाजे ऑडिशन 21 डिसेंबर म्युनिसिपालिटी हॉलांत ऑडिशन जातलें आनी ऑडिशन 3 कॅटेगरीन दवरला. सिनियर कॅटेगरी मेल, सिनियर कॅटेगरी फिमेल आनी ज्युनियर कॅटेगरी मेल आनी फिमेल. हे दोन्ही ज्युनियर कॅटेगरी मेल आनी फिमेल दोगांय आसतली. आनी ज्युनियर कॅटेगरी एज 5 years to 15 years आनी सिनियर कॅटेगरी लिमिटेशन ना 16 to अनलिमिटेड. हातून अबाव 15 आनी हातून गोंयचे सगळे नामनेचे ऑलरेडी आमकां रजिस्ट्रेशनाक फोन येवपाक लागले. गोंयचे सगळे नामनेचे बरे बरे कलाकार जांच्यांनी गोंयचे भायर येवन आपले कथा सादर केल्ले कडेन आसा हे सगळे चडशे पार्टिसिपंट जातले. हातून आमी 21 तारखेक म्युनिसिपालिटीच्या हॉलांत 21 डिसेंबर ह्याच म्हयन्याक 21 तारखेक म्युनिसिपालिटी हॉलांत तांचें ऑडिशन दवरलां. ऑडिशना भितर आमी सिलेक्शन केल्लें. ऑडिशन जातलें. ऑडिशन आमी जजीस बसून आमी सगळे प्रोफेशनल जजीस दवरले सिलेक्शनाक. नमो दामोदर ग्रुपाचे कोणाचेच इंटरफियर आसपाना. जजीस सिलेक्ट करतले. तातूंतल्यान आमी 10 तिनूय कॅटेगरींतल्यान 10 आमी सिलेक्ट करतले आनी तांचें सेकंड ऑडिशन जातलें. सेकंड ऑडिशन जातलें तें 4 जानेवारीक म्युनिसिपालिटी हॉलांत तांचें सेकंड ऑडिशन जातलें. आनी सेकंड ऑडिशन जाता तें विथ म्युझिशियन्स ऑडिशन जातलें. म्हणजे म्युझिशियन्स आसतले. म्युझिशियनाचे 10 जे सिलेक्ट जातले तातूंतल्यान आमी फायनलिस्ट 6 फायनलिस्ट काडटले. म्हणजे ज्युनियर कॅटेगरी 6 फायनलिस्ट, सिनियर कॅटेगरी मेल 6 फायनलिस्ट आनी फिमेल 6 फायनलिस्ट. आनी तांचो फायनल जातली ती आखी पावर सर्कल 17 जानेवारीक शेनवारा ही फायनल जाली केल्ली वतली. आतां आमी प्रायजीस दवरल्यात ती विनर्साक आतां 6 जे फायनलिस्ट आमी 6 जाणां प्रायज दिवपाचें अशें म्हणून थारायलां. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज कॅश प्रायज प्लस ट्रॉफी प्लस 3 जाण उरतले ते कॉन्सोलेशन प्रायजीस. फर्स्ट प्रायज 20,000. फर्स्ट प्रायज 20,000 सिनियर कॅटेगरी एज वेल एज मेल आनी फिमेल. सेकंड प्रायज 15,000, थर्ड प्रायज 10,000 आनी कॉन्सोलेशन 3,000 ईच. बोथ द फिमेल मेल सिनियर कॅटेगरी. ज्युनियर कॅटेगरी फर्स्ट प्रायज 15,000, सेकंड प्रायज 10,000 आनी थर्ड प्रायज 5,000 अशें करून तिनूय कॅटेगरी प्रायज दवरल्यात. तातूंत आमी एडिशनल एक भर केल्या जो गोवा स्वराधीश हे आमी नमो दामोदराचें टायटल आमी दिला. आमी स्पेशल ट्रॉफी गोवा स्वराधीशाची आमचे लोगो आशिल्ली नमो दामोदराची ट्रॉफी. हे तिनूय जे फायनलिस्ट आसतले मेल, सिनियर मेल, फिमेल आनी ज्युनियराचे 3 जण फायनलिस्ट फर्स्ट प्लेसीचे येतले. तांचे भितर आमी एक मेगा फायनल दवरले. पूण त्या सेम डे रिजल्ट जालो. तिनूय फायनलिस्ट जातले. तांचे भितर एक फायनल जातले आनी तो तिगां भितरलो एक सिलेक्ट करतले. आमकां फर्स्ट प्रायज मेळटलेच पूण तिगां भितर तिगूय कॅटेगरीन जे फर्स्ट येतले परते तांचे एक फर्स्ट आमी हायेस्ट कोण मार्क पडलो जाल्यार ताका गोवा स्वराधीश हो टायटल दितलो आनी ताका एक एडिशनल 21,000 प्रायज मनी दिल्ली वतले प्लस ट्रॉफी. कळ्ळें न्ही. असो गोंयच्या प्रोग्राम करपाचो हेतू तितलो. सगळे आमचे भुरगे आसा नमो दामोदराचे हे गोंयच्या
विंगळ आख्खी गोंयभर तांच्यांनी आपले नामणे गाजयले कडेन आसा. गोंयच्या विंगळ भागांत तांणी बेस्ट तबला घुमट वादक, गोप शामेळे वादक, बेस्ट गायक अशी आनी फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज अशी करून विंगळ कितलीशीच प्रायजां मेळयली. अवघ्या 2 वर्सां भितर तांणी आपली बरी बेस्ट शामेळे वादक पसून प्रायज मेळ्ळी कित्याक फाटल्यान सारकेंच आसा. बेस्ट गायक आमचो अच्युत दलाल बाब आसा. बस घुमटवादकय म्हणून प्रायज मेळयलें अशें म्हणजे गोंयच्या सगळ्या मळार तांच्यांनी बऱ्यांतले बरी नामणां जोडिल्ली कडेन आसा. आनी त्या दृश्टीकडल्यान एक संगीताचो प्रोग्राम आमी 17 जानेवारीक फायनल दवरल्या. ताचे पयलीं ऑडिशन आसा, सेकंड ऑडिशन आसा.